भ्रष्टाचार विरोधी फाट्याचे उप अधीक्षक जॉर्ज सिल्वा हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण काकोडा हांगा सुमार 25 दिसां पयलीं दुचाकीक अपघात जाल्लो। हे प्रकरण मिटोवपा खातीर सदर हवालदारान दुचाकी चालका कडेन 5,000 रुपयांची मागणी केल्ली। अर्थीक परिस्थिती बरी नाशिल्ल्यान दुचाकी चालका मुखार प्रश्न निर्माण जाल्लो। ताका लागून दुचाकी चालकाचो सोयरो मुकेश गांवकार हांणी मुखेलमंत्र्याक पत्र धाडून सदर प्रकरणाची म्हायती दिल्ली। उपरांत भ्रष्टाचार विरोधी फाट्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांपळो रचून पाटील हाका कुडचडे काकोडा हॉस्पिटलांत येवपाक सांगले। राती 11च्या सुमाराक संबंधिता कडल्यान 5,000ची लाच स्वीकारून हॉस्पिटलांतल्यान भायर सरतना भ्रष्टाचार विरोधी फाट्याच्या अधिकाऱ्यांनी सदर हवालदाराक ताब्यात घेतलो। पुलीस फुडलो तपास करतात। आज आमके मुकेश मुळे हेणे फोन केल्लो पंचवाडीचो आनी तेजे कडेन एक एक्सिडेंट मॅटर सेटल करपाक ब्रायब मागलो म्हणून त्या प्रमाणे आमी आयले आनी तेची कंप्लेन घेतली आनी मागीर ते ट्रॅप लावन पाटील म्हणून संजीव पाटील म्हणून कुडचडें पुलीस स्टेशनाचो हवालदार ताका धरलो। आतां ताका एंटी करप्शन ब्रांचान व्हरतले, ताका अटक करतले आनी फुडले तपास चालू आसा। 7 आनी 13 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट रेड एंडी जाल्लो। रेड एंडी घेता आसतना घेतकच धरलो। आनी कोण स्टाफ आशिल्लो आमचो एंटी करप्शन ब्रांच आसलो। कितले लोक आदले 500 जाण। कंप्लेन कितें केली, कितें जाली? तो पुलीस आसलो पळय हवालदार, ताणें आमचे काजना कडेन पयशे मागले, गरीब काजन ते आमच्यांनी दिवपाक जावना म्हणून आमी एंटी करप्शनाक फोन मारलो आनी ते आयले आनी तेंच्यांनी इन्वेस्टिगेशन ताका धरलो। कितले मागले? 5,000। आनी आज दिवपा आसलेले? हय। आनी तुमी खंय येवन घे म्हणटा तेणी सांगलें? हॉस्पिटल। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।